वेलकम टू एक्सेल ट्युशन. भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार. ह्या व्हिडिओन कोंकणी व्याकरणाचो म्हटल्यार कोंकणी ग्रामराचो इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हटल्यार अव्यय, ताची आमी माहिती घेवया. अव्यय 4 प्रकारचे असतात: क्रिया विशेषण अव्यय, संबंधी अव्यय, जोड अव्यय आणि उमाळी अव्यय. Students, if you like the content of Excel Tuition Goa board, then share to your friends, like, share and subscribe for more such videos. आता पळोवया पयलो अव्यय. क्रिया विशेषण अव्यय म्हणल्यार कितें? क्रिया विशेषण अव्यय जे उतर क्रियापदा विशीं वा विशेषणा विशीं अधिक माहिती दिता ताका क्रिया विशेषण अव्यय म्हणटात. देखीक काल, हांगा, थंय, बेगीन, लव आदी. आता आमी ह्या वाक्यांनी अव्यय खंयचो आसा क्रिया विशेषण अव्यय तो पळोवया. ही उदाहरणां आसा क्रिया विशेषण अव्ययाची. पहिले वाक्य आसा जाणटेलो सवकास चलता. आता सवकास हो जालो क्रिया विशेषण अव्यय. दुसरे वाक्य आसा हांव बेगीन उठलो. बेगीन हो क्रिया विशेषण अव्यय आसा. तिसरे वाक्य आसा राम नेटान धांवलो. नेटान हे जाले क्रिया विशेषण अव्यय. चौथे वाक्य आसा सिमान खूब अभ्यास केलो. खूब हे क्रिया विशेषण अव्यय आसा. अव्ययाचो दुसरो प्रकार म्हटल्यार संबंधी अव्यय. तर संबंधी अव्यय म्हटल्यार कितें? जे उतर नामाक, सर्वनामाक आनी क्रियापदाक जोडून येता ते संबंधी अव्यय. जे उतर दोन उतरांचो संबंध दाखयता, तिसऱ्या उतराचो आधार घेना, ताका संबंधी अव्यय म्हणटा. पहिले वाक्य आसा म्हजे खातीर ताका येवचें पडलें. खातीर हो म्हजे ह्या सर्वनामाक जोडून येयला, सो म्हजे खातीर हे जाले संबंधी अव्यय. भुरग्यांची खेळपा कडेन ओड आसा. आता खेळप एका कडेन हो शब्द लायलो आनी तो जालो संबंधी अव्यय. घरा फाटल्यान आंब्याचें झाड आसा. घरा फाटल्यान हे संबंधी अव्यय जाले. हांव इश्टा वांगडा बाजारात गेलो. इश्टा वांगडा हे संबंधी अव्यय जाले. झाडा पोंदा गाय आसली. झाडा पोंदा पोंदा हे जाले संबंधी अव्यय. आता पळोवया जोड अव्यय. दोन उतराक वा दोन वाक्याक जोडटा ताका जोड अव्यय म्हणटात. पहिले वाक्य आसा राज आनी रहीम एकाच शाळेत शिकतात. आता दोन नामां आसा, दोन उतरां आसा, ताका आनी ह्या शब्दान जोडला, सो आनी हे जालो जोड अव्यय. ताणें अभ्यास केलो पूण ताका बरे गुण मेळ्ळे ना. पूण हे दोन वाक्याक जोडपी उतर आसा, तो जालो जोड अव्यय. आयज ना जाल्यार फाल्यां पावस येवं शकता. ना जाल्यार हे जालो जोड अव्यय. बांगडो वा शेवटो गोंयचो नामनेचो नुस्तें. वा हे जाले जोड अव्यय. पावस पडटा म्हूण शेत पिकता. म्हूण जालो जोड अव्यय. आता पळोवया चौथ्या प्रकाराचो अव्यय, तो म्हणल्यार उमाळी अव्यय. आपल्या मनांतल्यो भावना उक्तावपाक आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरिल्ल्या उतराक उमाळी अव्यय अशें म्हणटा. आरे मागीर एक्सक्लेमेशन सायन आसता हो. आरे हो आनी कोण? आरे हे उतर म्हणजे उमाळी अव्यय. शाबास अशीच प्रगती कर. शाबास हो जालो उमाळी अव्यय. आवयस केदो व्हडलो सोरो. आवयस हे उतर आसा उमाळी अव्यय. आरे रे तो सायकली वयल्यान पडलो. आरे रे हो उमाळी अव्यय. शी म्हाका नाका ती काल्ल्याची भाजी. शी हो उमाळी अव्यय जालो. भुरग्यांनी तुमकां रिक्वेस्ट आसा की व्हिडिओ पुराय पळयात, मदीं स्कीप करूं नाकात. आणि एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड ह्या चॅनलार हांव लेसन रिडींग, क्वेश्चन पेपर सोल्युशन, पोयम रिडींग, तशेंच एक्सरसाइज सोल्युशन ऑफ इच सब्जेक्ट्स, ग्रामर, व्याकरण अशे जायते व्हिडिओ अपलोड केल्यात. सो सबस्क्रायब एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड, लायक अँड शेअर. आता वाक्या कशी करपाची ती पळोवया. अव्यय वापरून वाक्या कशी तयार करपाची ती पळोवया. सकयल दिल्ली अव्यया वापरून प्रत्येकी एक एक वाक्य करात. आयल्यान म्हज्या घरा आयल्यान गणपतीचें देवूळ आसा. बगर प्राणवाय बगर मनीस जगूंक शकना. देखून सलीमान खूब कश्ट घेतले. देखून तो सर्त जिखलो. चूप चूप ल्हान भुरग्यांनी मदीं उलोवपाचें न्हय. सवकास जाणटेलो सवकास चलून वतालो. ना जाल्यार तूं वच, ना जाल्यार हांव वता. सारके दोगूय भयणी एक सारके दिसता. थंय रमेश थंय पावूंकच ना. पूण हांव खेळपाक येवपाचो पूण हांव बरो नाशिल्लो, येवंक पावलो ना. वयर मेजा वयर उबो रावन कंदील लाय. आवयस
आवयस कितें रे हो तुजो अवतार खातीर परीक्षेत पास जावपा खातीर अभ्यास करूंक जाय. आतां पळया अव्यय वापरून 2 विधानां करून बरयात. हांगा आमकां अव्यय घालून विधान परत बरोवपाचें आसा. वचून दोतोराक हाड. हांगा आमी आनी हे उतर अव्यय म्हणून घातला. वच आनी दोतोराक हाड. राजून पडून आंग धाडायलें. ह्या वाक्यान अव्यय ना तर आमी आनी हो अव्यय ह्या वाक्यान घालतले. राजू पडलो आनी ताचें आंग धाडायलें. सगळी शक्त सोंपतकच हांवें थंयच बसकण मारली. आतां अव्यय घालून हाचें वाक्य कशें जातलें? सगळी शक्त सोंपली देखून हांवें थंयच बसकण मारली. चौथें वाक्य आसा राजकी संघर्श चालू उरिल्ल्यान सरकारा मुखार पेच निर्माण जालो. राजकी संघर्श चालू उरलो देखून सरकारा मुखार पेच निर्माण जालो. आतां आमी पूण हे उतर म्हणजे अव्यय घालून 2 वाक्य तयार करतली. भायल्या राज्यांतल्यान उलोवपी येवनय कांयच उपेग जालो ना. भायल्या राज्यांतल्यान उलोवपी आयले पूण कांयच उपेग जालो ना. जायते तरेन समजावन तो समजना. जायते तरेन समजायलो पूण तो समजना. गोंय मेकळें जालान ताची उदरगत जाली. गोंय मेकळें जालें म्हूण ताची उदरगत जाली. हवा बरी थंड शीतळ आशिल्ल्यान मन प्रसन्न जालें. हवा बरी थंड शीतळ आशिल्ली म्हूण मन प्रसन्न जालें. अशाच नव्या व्हिडिओ खातीर सबस्क्राईब करा एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग.